ट्रॅव्हल करता कामांनी बी ती काणकोणचे लोक मडगांव वयता, मडगांवचे लोक काणकोण वयता, गोंयचे लोक आसा ते कर्नाटका वयता. एकमेव रस्तो आसा हो कर्नाटका वचपाचो. तेन्ना करमल घाट लागता. करमल घाटाचेर आमी पळयलां अशा डेंजरस स्टेटीक थोडी झाडां आसात ती केन्नाय पडपाक शकता. आमी तुमकां विज्युअल्स दाखयता आनी लोकल्साच्यो कांय बायट्स दाखयता. हांव कितें जाता काणकोणसान डेली मडगांव येवपाचें वचपाचें करता आनी केन्नाय कितें नाही म्हाका तें झाड पळयतरी भंय दिसून लागता की तें केन्नाय जाल्यार पडपाचें अशें दिसता. जाल्यार कोणाचेरूय पडोंक शकता किंवा म्हाजेरूय पडोंक शकता ना आनी कोणाचेरूय पडोंक शकता. म्हणून तुमी जाता तितले बेगीन तेजेर हें करून विचार करचे म्हणून. अशा वेळाचेर ती सगळी झाडां म्हणून ती माती सगळी कोसळून गेल्ली आसा आनी आतां ती मुळां मातशी आतां आनी पावसूय मोठ्या प्रमाणात पडल्या आनी तेजी मुळांक आनी सपोर्ट उरना आनी त्या खातीर ती केन्नाय झाडां कोणाचेर पडोन मोठो अपघात घडपाक शकता. पूण झाड पडोन अपघात जावप मागीर तूं कोणी चिड्डोन मरप आनी चिड्डोन मरतकीर मागीर सरकाराचेर ते सगळे येवप त्या प्रमाणे अशें करून अपघात घडपा नजो. त्या खातीर वन खात्यान त्या झाडांचेर कितें तरी उपाय येवजण करची आनीक फुडें जे वायट आपत्ती घडपा नजो त्या खातीर प्रिकॉशन घेवचें अशें म्हाका. खात्याचे रिलेटेड जे अधिकारी आसा हे खंयचीय जो मोठे इन्सिडंट जावचे पयलीं हेजी प्रिकॉशन घेतले काय इन्सिडंट जातकीर मागीर घेतले अशी एक मोठी एक प्रश्नचिन्ह आसा.